मोगो पक्षान चल्ला ते सारकें न्हय अशें जावंक फावना। आपूण पक्षाचो सरचिटणीस आसून सुद्दां पक्षान जायते निर्णय जाल्यात ते आपणाक पासून खबर ना। हेका तेका पक्षान घेवन पक्ष सोंपोवपाचें कारस्थान दीपक ढवळीकरान चलयलां म्हूण लव मामलेदाराचो आरोप आसा। 12 मार्च 2017 ह्या दिसा जेन्ना सरकार घडोवपाचे विशय जालो तेन्ना 12 मार्चाक अध्यक्षान एक लेटर दिलें, स्पीकराक गव्हर्नराक लेटर दिलें की वी आर सपोर्टिंग मनोहर पर्रीकर लेड BJP गव्हर्मेंट, MG पार्टी हॅज रिझॉल्व दीस अशें म्हणून जें पळय लेटर दिलां। हांव सांगपाक सोदतां की हांव जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान बुक्स आनी रिकॉर्ड सगळे म्हाजे कडेन आसा। नो सच रेजोल्यूशन वॉज टेकन। हें रेजोल्यूशन घेवना आनी अशें करून दीपक ढवळीकरान स्पीकराक, गव्हर्नराक आनी तिनूय आमदारांक अंधारान दवरल्या। सुरक्षा मंच, शिवसेना, BJP, RSS अशे जर पक्षांक आमच्या अशे जर लोकांक आमच्या पक्षान प्रवेश दिलो तर हो पक्ष सोंपोवपाचें दुसरें कारण तयार करता। पक्ष डायल्यूट करून, पक्षाची इंटेन्सिटी डायल्यूट करून पक्ष सोंपोवपाचें एक कारस्थान रचलां असो म्हजो दीपक ढवळीकराचेर आरोप आसा। हेतून खुबशे तेजें म्हणणें कितें, तेजे बरोबर 10 मेंबर आसा, 10 मेंबर आसा आय हॅव नो प्रॉब्लम। तुजे कडेन 20 मेंबर, 15 मेंबर तुजे आसपाक जाय अशें म्हाजें मत। कारण सेंट्रल कमिटी 15 मेंबरांची आसा, ते 15 मेंबरांक तुवें घेवन वचपाक जाय। एकाधिकारशायेन जर गेलो जाल्यार 15 जाणांची तोंडां 15 वटेन वतली आनी पक्ष उरचो ना। पक्ष दुसऱ्या पक्षान विलीन जावपाची, पक्षाक नुकसान जावपाची खूब शक्यता आसा। खूब खरें म्हणजे हांव गेल्ल्या वर्सा पासून उलोवपाचो, पण हांव जर उलयलो जाल्यार पक्षाक डॅमेज जाता, पार्टीक डॅमेज जाता। पार्टीक ही डॅमेज जावची न्ही म्हणून आमी खूब प्रयत्न केलो। 36 अपराध पर्यंत हांव रावला आनी आतां म्हाज्या सारक्या मनशाच्यान ते ओगी रावपाक जायना म्हणून आज हांवें तुमचे कडेन पत्रकारा कडेन पावला। एकूच अपेक्षा की दीपक ढवळीकरान सगळ्या 15 लोकांक सेंट्रल कमिटीक एटलिस्ट विश्वासान घेवन पक्ष चलोवचो अशी म्हाजी इच्छा आसा। जाल्यार दीपक ढवळीकर म्हणटा लव मामलेदारान उलोवचे पयलीं व्हेरीफाय करचें आनी मागीरूच उलोवचें, कित्याक कितें उलोवचें न्ही। म्हाजेर एलिगेशन जावप म्हणजे पार्टीचेर एलिगेशन जावप। सो पार्टीचे हांगा वायस प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट, जॉयंट सेक्रेटरी सगळे आसा। तांणी आतां तुमकां सांगलां वॉट इज द फॅक्ट कितें, आनी हे एका वर्सा नंतर हे परत एक उचकोन काडप, पॉलिटिक्स करप, एका पदाधिकाऱ्यान करप, आपूण डिसिप्लीन म्हणटा तो, हें तुका आयकत आसा। अशी इनडिसिप्लीन कित्याक करप? विरोधक आमच्याच पक्षांतल्या लोकांक फोडपाक सोदता आनी आमचे तेचे वयल्यान सोडूंक शकता, आनी ही इतिहास आसा प्रत्येक कडेन। पूण लव बाबतींत आमी हें करपाक दिवचे ना। लवक आमी सगळे समजायतले आनी तेचे गैरसमज दूर करपाचो प्रयत्न आमी करतले। हांवें वर्स सांगलें हांव स्वता सायन मारल्यार न्ही एका पत्राचेर, आनी म्हाका दिसता ऑन दॅट डे सो मेनी मेंबर्स वर देर हू नोज द लेटर, वी हॅव सीन द लेटर, रेजोल्यूशन इज देर, रेजोल्यूशन इज देर। आयज जे रेजोल्युशनाचो इशू जाला पळय, लोवन कितें म्हटलां की तुमी लेटर गव्हर्मेंटाक कितें सपोर्ट आहा ते फ्रॉड लेटर बा म्हणून, तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा पार्टी लिडर? लेटर which is given to the authorities cannot be termed as fraud or bogus. It is as per the decisions taken. If there are any irregularities which might have been committed, they are subject to rectification. Okay. So that allegation by your general secretary is wrong. Is it correct? General Secretary himself, being the in charge of all the documents, we are requesting him to verify, and he may make a restatement again. पणजेच्यान RTX गोवा खातीर विलियम रॉड्रिगीस।